and BJP spokesperson Krishna Sarkar has asserted that Daboli Airport will continue to remain operational and said the recent assurances claimed by MP Captain Virieto Fernandez was a pre-election publicity stunt. Speaking after launching roadworks worth over rupees 10 crore at Sasmolem and Baina, Sarkar alleged that the Congress has a history of creating confusion and obstructing development through misleading statements. He said Chief Minister Pramod Sawant and other ministers has already secured an assurance from Union Minister Rajnath Singh regarding Daboli Airport and questioned the need for any fresh assurance. Expressing confidence ahead of 2027 assembly elections, Sarkar claimed the BJP would win more than 30 seats in Goa. आम्ही कालपासून लोकमतान प्रेसान सांगला जो विषय आमच्या राजनाथ सिंगजी जे आमचे डिफेन्स मिनिस्टर आसात आनी हाजे पयलीं जे मंत्री आशिल्ले तांणी क्लियर कट सांगिल्लें आसा की दाबोलीम हो कसोच बंद जावचो ना म्हणून आमकांय खबर आसा म्हणजे सावथ गोवाची लायफ लायन जाल्यार दाबोलीम आनी दाबोलीम उरचो म्हूण आमी एसेंब्लीनूय वारंवार आमी उलयल्ले आसा आनी त्या दृश्टीन आमच्या मुखेलमंत्र्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा आनी आमच्या मिनिस्टरांनी सेंट्रल मिनिस्टरांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा पूण परत आमी सांगून पासून खंय तरी एक परत तो विशय बेश्टोच एक चाळोवन घालपाचो नाल्यार इन्स्टिगेट करपाचें लोकांक हें चालू आसा आमी पयलें सांगलां आमचे वास्कोकार पसून आनी मुरगांवकार ह्या एअरपोर्टाचेर आमी खूब डिपेंडंट आसा आमची इकॉनॉमी ताजेरूच डिपेंडंट आसा आनी आमी खंयच्याच परिस्थितीन आमी आमच्या लोकां बरोबर आसा आनी लोकांचो हो जो मागणी आसा उरपा जाय म्हणून ती आमकांय दिसता आनी ती उरतली आनी लास्ट पर्यंत ताजे खातीर आमी खंयच्याय लेवलाचेर वचून आमी एन्श्युअर करतले की तो एअरपोर्ट उरता पूण म्हाका आमच्या डबल इंजीन सरकाराचेर विश्वास आसा की हो कसोच एअरपोर्ट बंद जावचो ना आनी आमी ऑनरेबल सीएमाक परत प्रेस करीत आसा की थंयची जी फ्लायट्स आसा पळोवपाक गेल्यार दाबोलीम एअरपोर्टाचेर तांकां सवाय आसा म्हणजे जे ऑपरेटर्स आसा बाकी सगळ्यो फ्लायट्सींची तांकां दाबोलीम एअरपोर्ट करो सवाय भितर आसा जाल्यार म्हाका खंयचेंच कारण दिसना की ताणें हांगा परत येवचें म्हणून तशें आमी तांकां ऑनरेबल सीएमाकूय सांगलां की दाबोलीम एअरपोर्टाचेर चड फ्लायट्स वाडोवपाचें तुमी हें करात म्हणून आनी आमकां पुराय विश्वास आसा आमी कोण इन्स्टिगेट करता ताजेर न्ही इलेक्शनाचें वर्स आसा सो हे सगळ्याक इन्स्टिगेट करप चालू आसा म्हणजे इतलें सगळें सांगतकूच आनी एश्युरन्स कित्याक जाय आशिल्लें म्हाका कळना पूण तरी सुद्दां हांव कॅटेगरिकली सांगता दाबोलीम एअरपोर्ट हो कसोच बंद जावचो ना आमच्या वास्कोकार नाल्यार मुरगांवकारांक हें आश्वस्त जावपाक पुरो आसपाक जाय की आमचो सरकार दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करचो ना आनी तशें कितें फुडें म्हणजे हें पसून धरलें जाल्यार पसून आमी आमच्या लोकां बरोबर आसा आनी आमी तो बंद जावपाक दिवचे ना लोकांक कशें चाळोवन घालप हें काँग्रेसीचे पयलीं पसून आतां पसून तुमी पळयतात ते सगळ्याक कशें लोकांक चाळोवन घालप इलेक्शनाच्या वर्सा आनी ते खंयचे घट्टाण करप सगळ्या हाजे जे उदरगत आज चालू आसा किंवा डेव्हलपमेंट आज सगळे कडेन चालू आसा मान्य म्हाका खंय सपोज त्रुटी आसा तुमी आमकां सांगच्यो पूण प्रत्येक गोश्टीक ऑब्जेक्शन हाडप नाका आशिल्ल्या गोश्टीक ऑब्जेक्शन हाडप ही आजूच न्ही जाल्यार काँग्रेसीची ही पयलीं पसून स्ट्रॅटेजी आसा आपूण कांय करूंक शकले ना आनी दुसरो कोण करता ताका करूंक दिवचें न्ही ही तांची पयलीं पसून स्ट्रॅटेजी आसा पूण भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नरेंद्र मोदीच्या अंडर आज सेंट्रलाकूय आसा आनी दोतोर प्रमोद सावंता अंडर गोंयान आसा ते सगळे आमकां पूर्ण न्याय दितले आनी त्या खातीरूच तुमी पळयतात की परत हांवें कितलेंय उलयल्या पासून जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचोच सरकार येता कित्याक लोकांचो विश्वास ह्या सरकाराचेर आसा लोकांचो विश्वास ह्या आमदाराचेर आसा लोकांचो विश्वास मोदीजीचेर आसा हे सगळें पळोवपाक गेल्यार हे 27 पसून 30 आमी येतले सीट हाजे बद्दल दुबावूच ना पूण ते खंय तरी लोकांक खटकता परत एकदा भारतीय जनता पार्टी सो कशें डिस्टेबिलायज करप लोकांक कशें चाळोवन घालप लोकांक कशें एजिटेट करप हाजी ही सगळी कारणां आसा आमी आमच्या लोकां बरोबर आसा आनी हो एअरपोर्ट कसोच बंद जावचो ना इतली आमी खात्री दितात तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर